जावन आसले वालोराचे पूण आयज संवसारान मोग उतराक वालोर ना कितल्या जाणांनी मोगाची केली पोकाणां एकामेकाक सोडची ना म्हणून सोपुत्तीन दितात पयची ती नासतना दिल्लो चुरामे तोडून देवाची कोत्तात फोकाणां सांगता खबर म्हज्या दिश्टाची एका सोबीत चेडवाच्या तो आसलो मोगान एक दीस मारेकार आक्सिडेंट ताका जावन लोकांनी व्हरून घातलो हॉस्पिटलांत रूप ताचें सगलेंच बिगडलेलें पिरा कुडतो दिसतालो पळोवंक रुपान व्हंकल ताका पळोवंक वचोना चीट बरोवन धाडटा ती दुसऱ्याच्या हातांत हॉस्पिटलान तुका मेवो घेवंक ना म्हूण हांव जाणा तूं मुजेर जेरूर रागार जातलो पळोवंक तुका भिरांत दिसता खबरो कोत्ता लोक सगलो गांव सोडून आयज हांव बोमाय वेता तुजो रस्तो तुका म्हजो म्हाका फुडलो सांगात सोडटा तूं जाला रूप नासलो एका गिरेस्त चेड्याच्या मोगान पडोन पळयात तें चेडूं काजार जालें बोमाय दोबाज्यान काजार करून हनीमूनाक ते गोंयां येताले गोरवाच्या पादकाक पोयांत लागोन देवान ताका कितें निर्मिलें काराच्या तांच्या आक्सिडेंट जावन दोनूय दोळ्यांनी चेडूं कुड्डें जालें कुड्ड्याचो सांबाळ करूंक जावचो ना म्हूण गोरकार ताचो ताका डायवत दिता आदलो उगडास काडून चेडूं दुकानी रोडटा रुपाक लागोन न्हवऱ्याक सोडलोलो तोच रूप नासलो ताच्या ताई साकरा मेज जोडटा आपल्या घरान हाडून कुड्ड्याचो सांबाळ कोत्ता निजमो करनारा गांव माता उलो उगडास दोरात ह्या म्हज्या उतराचो रुपाक बोलोवन मोग करिनाका पूण मोग कोरात एकामेकाच्या काळजाचो रुपाक बोलोवन काजार जावन संवसारान शेवट पिड्ड्यार जाला जायत्याच जाणाचो उगडास तर रुपाचो मोग दोनूच दिसाचो